येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. कुत्म्याता थिवेचो इतिहासीक किल्लो, पुरात्व खात्याची आडनदर. कोसळ्ळ्यात चिरे, मोडल्यात बुरूज, सरकारान लक्ष दिवपाची गरज. गोंयांतले बहुतेक आमदार घुसपाल्यात लँड डिलिंगेत. थळाव्यांच्यो जमिनी हातासपाच्या कामात जाल्यात गुल्ल. कांदोळीच्या जमनीची फायल घेवन बसतलो सीएमाकडे, करपाक लायतलो कारवाय, म्हणटा आरजीपीचो सुप्रिमो मनोज परब. प्री क्वॉर्टरांत डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोर्डाक 2-0 गोलांनी हारायलो नावेली स्पोर्ट्स क्लबान. 22वे फादर बासिलिओ आंदार्दे यास्तीक सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत मेळयले सुवात. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. थिवी म्हटली काय दोळ्या मुखार येता ते रेल्वे स्टेशन, पूण थिये इतिहासीक कुवातूय आसात आनी त्यो अस्तित्व घडोवपाक लागल्यात हेंवूय तितलेंच सत. 1635तलो एक किल्लो पुराय नश्ट जावपाच्या मार्गार आसा. पुरात्व खात्यान थंय फकत बोर्ड लायला, पूण किल्लो रडटा आपल्या अस्तित्वाक. ताची कर्मकाणी सांगता आमचो रिपोर्टर डिलन रॉड्रिग्स. थिवी रेल्वे स्टेशन आख्खे गोंयभर फामाद आसा, पूण थिवी जो फोर्ट आसा पळय तो लोकांच्या नदरेक आजून पासून तितलो दिश्टी पडना. कारण ताचें अशें आसा की फोर्टाचे जे वॉल्स जे आसा ते सगळे कॉलॅप्स जाल्ले. आनी हो फोर्ट पोर्चुगीजान 1635 AD ह्या वर्सा बांदलेलो आनी तेन्नासून तो आतां मेरेन तो लोकांक इतलो दिश्टी पडना. तुजे तुमकां सांगल्या त्या भशेन सगळे वॉल्स तेजे कॉलॅप्स जाल्ल्या, तेका प्रॉपर एंट्री ना. प्रॉपर ते फोर्ट येवन पळयतलो, ट्युरिजम जर प्रमोट करतलो हिस्टॉरिकल वायज जर तुमी येवन पळयतले जाल्यार फोर्टार चडपाक तुमकां व्हेरी डिफिकल्ट आनी तेजे केन्नाय कॉलॅप्स जावपाक शक्यता, कारण वॉल्स तेजे खूब वीक जाल्ले आहा आनी सगळे वॉल्स तेजे हिस्टॉरिकल जे स्टोन्स आसत पळय ते सगळे पडोन स्लीप जावन ते वन आउट सन रेन पडोन सगळे वन आउट जाता आनी ते हिस्टॉरिकल मुवमेंट्स आमकां पळोवपाक थोड्या वर्सांनी ना दिसत, कारण फोर्ट हो सारको एक अबंडन कंडिशनान आहा. हिस्टॉरिकल डिपार्टमेंटान किंवा आर्किओलॉजी जो ट्युरिजमान हो फोर्ट हातीन घेवन हेजो डेव्हलपमेंट करून एक बरो ट्युरिजम स्पॉट कसो प्रमोट करूं शकता. आनी हो फोर्ट कंप्लीट मेन रोडार कसो आसा, तेका प्रॉपर बाउंड्री मार्कींग अशें बीन कांय ना. जेन्ना समज कितें जालें पावसान बीन हो कितें जालें, जर तो फोर्ट जर समज इन केस तो देंवलो सर तेका बाउंड्री बीन कांय ना, डायरेक्ट तो दोनी वाटेच्या रस्त्यार पडों शकता. जरी तो ल्हान फोर्ट सुद्दां आसलो, गव्हर्मेंटान तेजी प्रॉपर केअर घेवन लोकांक बरे ट्युरिजमाक पळोवपा खातीर हो एक फोर्ट बऱ्या भशेन डेव्हलप करून लोकां खातीर दिवचो. GOA365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी. राज्यांतले रस्ते नियोजन शून्य कामाक लागून बरेच गाजतात. आयज केल्लो रस्तो फाल्यां फोडून दवरतात. दिवचल सावन दोडामार्ग वचपी पुराय रस्तो फोडून दवरला, जाका लागून येरादारी करप्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. संबंदीत यंत्रणा मदीं ताळमेळ नाशिल्ल्यान लोकांक गरजे भायर त्रास सोंसचे पडटात. नगरसेवक निलेश टोपलेन आरोप केला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटां आसा तांची कोऑर्डिनेशन आसा हेजें आमकां दिसना. आमी पळयतात की नवो रस्तो जाता आनी रोखडेच एक म्हयनो रस्तो जाल्या उपरांत येतात आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तशेंच जे वॉटर डिपार्टमेंट आसता ते येता आनी रस्ते फोडटात आनी ते तशेंच दवरून वतात. PWDचे कामांक जे पयशे मेळटा ते यूज ते करिनात. ताका लागून जे थळावे लोक आसता तशेंच लोक जे ट्रॅवल करतात तांकां खुबसो त्रास जाता आनी जे लोकल कावन्सिलर आसा तांकां बी ते लोक ब्लेम करतात. कित्याक आपूण जे हायवे आसा आतां होच आमी पळयतात की हो हायवे
दोडामार्ग वयता महाराष्ट्रान वता थंयसरूय खुबश्या जाग्यार अशे रस्ते फोडलेले आसा म्हणून मदीं वोड येयल्ल्या कारणान लोक कावन्सिलराक ब्लेम करता की रस्ते सारके ना लोकांक त्रास जाता लोकांक एक्सिडंट जाता म्हणून आमकां दिसता की हे जे डिपार्टमेंटां आसा तांचें कॉर्डिनेशन ना ते काम सारकें करिनात फक्त जे रस्ते नवे केल्या उपरांत येतात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आपले हे फोडटात आनी वतात आनी जे फोडके बी आसता ते तशेंच दवरून वतात ताका लागून खुबशे एक्सिडंट ह्या रस्त्याचेर जाल्लेले आसा अजून मेजर एक्सिडंट जावंक ना तो मेजर एक्सिडंट जावच्या पयलीं हांगा हे रस्ते नवीन केल्ले हालींच ते परस फोडलेले आसा ते सारके करपाक जाय तातूंत आमदार तशेंच जे डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी लक्ष दिवपाक जाय. आणि प्रश्न असो आसलो की वॉर्ड नंबर 5 एक व्हडली एरिया आसा तितूर नायक नगर येता लाखेऱ्या येता गोविंद नगर येता गोविंद वाडी येता सहयोग नगर येता अशी व्हडली एरिया आसा आनी जवळ जवळ नायक नगर ते लाखेऱ्या अशे 2-2.5 किलोमिटराचेर आसा आनी तेकाच आमचो बिचोलच्यान हायवेच्यान तो लाखेऱ्या असो हायवे रोड गेल्लो आसा तो दोडामार्गा रोड वयता आनी ह्या हायवेक येयल्ल्या दिसा एक्सिडंट जाता कारण सायडीकच्यान ते बुश कटींग केल्लें नासता टनाचेर झाडां आसा त्या लागून जाता आनी दुसरें म्हणजे रस्तो त्या रस्त्यार खड्डे पडलेले आसा ते एक्सिडंट जाता आनी हे एक्सिडंट जाता आनी कितें जे ह्या रोडाक जाता तेन्ना सगळे लोक जे लाखेरे आसा जो म्हाका वड पडटा जो गोविंद नगर आसा थंयसरले लोक ते सगळे लोक म्हाकाच क्वेश्चन करतात आनी हेतूर जाता कितें आमकां म्युनिसिपालिटी हेजे व्हडलें काम करिना करूंक पावना कारण वर्कर नासता रस्त्याचे हे काम PWDचे रस्तो मदीं खड्डे पडले कितें आसा हायवेचो रस्तो तो मागीर ते PWDन हे काम करपाक जाय काल आतां 7-8 म्हयने जाले अंडरग्रावंड केबलिंग केला अंडरग्रावंड केबलिंगान तेंचे जे खणलेले ते आमच्या ते लाखेऱ्या आनी गोविंद नगर आसा ते मॅन्युअली खणलेले आनी मॅन्युअली खणल्या कारणान तो व्हडले खड्डे पडलेले सबंद रस्तो गेल्लो आतां तांकां आमी सांगून जेन्ना आमी आमदारा कडेन सांगले चवथी पयलीं तेन्ना तेंच्यांनी थंयसर कवर माती घालून कवर दाळ जाली पूण परत पावसाच्या कारणान ते परत माती सगळी भितर गेली आनी आतां सामकें तें धोकादायक जाला पूण येयल्ल्या दिसा ते कशें आसा तें म्हाका व्हड लागता म्हणजे म्हाज्या वार्डांतले थंयच्यान लोक पास जाता बिचोले येवपाक तोच रोड म्हणटकीर ते लोक परत म्हाका क्वेश्चन करता आनी आमी कितकेदां ते सांगले PWD म्हणटा ते तेंचें काम ते करपाक जाय करून दिता म्हणून सांगलेलें तेंच्यांनी पूण आजून पर्यंत करूंक ना आनी जो प्रॉब्लम जाता तो कावन्सिलराक फेस करचो पडटा तशेंच ते बुश कटींग आसा सायडीकचे हायवेचे ते बी PWDन करचे सांगून ते आमकां करचें पडटा आनी आमकां विकली एक दिसूच वर्कर मेळटा प्रत्येक वॉर्ड कावन्सिलराक आनी ते म्हाजो व्हडलो वॉर्ड आसल्या कारणान ते म्हाका करपाक शक्य जायना आनी कारण परत मागीर कोण लोक म्हाका क्वेश्चन करता की ते काम वाटे वयले बुश कटींग करूंक ना ते लोक मागीर आमचेर नाराज जाता कावन्सिलराचे म्हणून म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा PWDन की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हे पळोवन बुश कटींग काम करपाचें हायवेक जे येता ते तेंचें काम आसा तेंच्यांनी करचें तशेंच अंडरग्रावंड केबलिंग जे गोविंद नगर आसा थंयसर बऱ्यापैकी रस्तो केल्लो जेन्ना हांव निवडून येयला तेन्नाच एक 5-6 म्हयन्यांनी थंय बऱ्यापैकी रस्तो जाल्लो हॉट मिक्सिंग केल्लो आनी तो रस्तो खणला आनी तो रस्तो आतां अशीर जाल्लो आसा आनी थंयसर जे परत आतां माती घातलेली ती गेल्ली आसा भितर आनी सामको धोकादायक असो जाला ते लोक परत म्हाका क्वेश्चन करता हांवें आमदाराकूय सांगलेलें आसा आमदारान तांकां सांगता करून घेताय म्हणून सांगलेलें आसा पूण आजून काय जावंक ना ही म्हाजी आमदाराकूय रिक्वेस्ट आसा आनी PWDकूय रिक्वेस्ट आसा की तो रस्तो जो अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर तेंचो खणून केल्लो आसा तो बेगीन खणलेलो आसा तो रस्तो बेगींतल्या बेगीन तेंचो करून दिवचो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. नावशीच्या मरिना प्रकल्पाक केंद्र सरकारा कडल्यान ग्रीन सिग्नल मेळ्ळा. ह्या प्रकल्पाक परवानगी दिवचे ना अशें म्हणत फाटल्या दारांतल्यान हो प्रकल्प हाडपाची तयारी चलयल्या. नावशीची मरीन लायफ काबार करपी हो प्रकल्प आडोवपाच्या लढ्यात काँग्रेस सक्रिय वांटो घेतलो, काँग्रेसीन जाहीर केला. केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां आनी हवामान बदल मंत्रालयान MPA उदकांतल्या प्रस्तावित AHOY मरिनांक ग्रीन सिग्नल दिला. ह्या प्रकल्पाक पर्यावरण मंजुरीची गरज ना, पूण हेर सगळ्यो वैज्ञानीक परवानग्यो घेवच्यो पडटल्यो अशें मंत्रालयान म्हटलां. EAC म्हटल्यार मंत्रालयाच्या तज्ञ मुल्यांकन समितीन
5 ऑक्टोबराक जाल्ले बसकेत हो प्रकल्प दुरुस्ती प्रमाण EIA अधिसुचोवणी 2006च्या कक्षेत येना आनी मंत्रालयांक ECची गरज ना अशें नोटिफिकेशन काडला. काँग्रेसीन ताका खर विरोध केला. हो सरकार कसो फाटल्या दारान सावन हो प्रोजेक्ट जो तांणी सांगुल्लो आमी हाका परमिशन दिवचे ना म्हूण तो आतां ते एक्टिवेट करता. डबल इंजीन पळय म्हणटा ते एका सायडीक एक इंजीन सांगता आमी हो प्रोजेक्ट येवंक दिवचे ना आनी दुसरें इंजीन आसा तें सेंटराक MOFCC सांगता की आमी ग्रीन सिग्नल दिले. दे डोंट रिक्वायर एनवायरमेंटल क्लियरन्स. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीन एक स्टडी केल्ली. मातशे थंय सावन सुमार 300-400 मीटर फ्रॉम देर ऑन द अदर सायड ऑफ द बँक आनी थंय ताणें सांगुल्लें इट इज अ रिच हॉटस्पॉट ऑफ मरीन बायोडायवर्सिटी. हे आमचे कडेन ब्लॅक अँड व्हायटान रिपोर्ट आसा आनी 200 वयर वरायटी नुस्तें तांकां मेळुल्लें तें ताणें लिस्ट डावन केल्लें आसा. तशेंच ICAR ओल्ड गोवा जे सायंटिफीक ऑर्गनायझेशन आसा तांणी स्टडी केल्ली आनी आफ्टर एक्सटेन्सिव स्टडी तांणी सांगलें दॅट येस दॅट प्लेस इज रीच इन बायोडायवर्सिटी. 3-4 वर्सां जालीं आख्खो नवशीच्या लोकांनी तशेंच आख्खे गोंयभर लोकांनी एज्युटेशन केल्लें, मोर्चा केले, जायतेशे उलोवप जालें, जायतेशें करून ताका लास्ट हायकोर्टान तेजेर बॅन हाडलेली, बंदी घातलेली. तरी सुद्दां खंयच्यान तरी बायपास करून ह्या गव्हर्मेंटान आपली ते दादागिरी हुकुमशाही चलयलेली आसा. आमकां दिसता की आमचे जे नुस्तेकार, जे रांपोणकार आसात, जे बोटीकार आसात, जायते जाण ते धंद्या वयल्यान पोट भरून आयज आपले भुरगीं बाळांक पोसतात की गव्हर्मेंटा कडेन एम्प्लॉयमेंट ना जाल्यार आमी एक तो नुस्त्याचो धंदो घेवन तो ल्हान आसतनाच 1-18 वर्सांचो भुरगो जालो तेन्ना तो आवय बापाय वांगडा आपल्या वांगडा नुस्तें विकून तो पोट भरपाक कसो वयर सरतलो, फाटल्यान तेगेली भुरगीं बाळां आसतलीं. अशें करून तो धंदो हो आमचो नुस्तेकारांचो पयलूच्यान ट्रेडिशनल जो जाणटे आतां आमचे आजे पणजे मरोन गेले ते टायमाच्यान हो धंदो चालू आसा. सो हे गव्हर्मेंटाक आमचे कांयच पडलेलें ना. वयता थंय जमनी विकपाक खंयचे आतां आनी खंय कितें भाटबे शिकतले म्हणटकीर खंय कितें आहा तें काबार करपाक पळयता. सो आतां दर्या विकूंक लागले. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आनी सानिका नागवेकार. गोंयांतले भौतिक आमदार जमीन वेव्हारात आसात. कानोळकारांच्यो जमिनी मायग्रंटांनी हातासल्यात. ताची फायल घेवन सीएमाकडे वतलो आनी कारवायेची मागणी करतलो, RGPचो सुप्रिमो मनोज परबान म्हटला. कांदोळीच्या थळाव्यांच्यो जमनी मायग्रेंटांक विकल्यात. थळावो आमदार वा SIT कोणच ह्या बाबतीत न्याय मेळोवन दिवपाचे मनस्थितीत ना. कांदोळीच्या कांय जमनी पिडेस्त थळाव्यांक बरोबर घेवन RGPन पत्रकार परिशद घेतली. जांची जमीन धारक म्हण नांवां लागल्यात तांची वळेरी RGPन वाचून दाखयली. कांदोळीच्या जमीन वेव्हारात गुंतिल्ल्याचेर कारवाय करची, तेच बरोबर बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करची अशें मुख्यमंत्र्याकडेन मागतले अशेंय मनोज परबान सांगले. वांगडा हे जे लोकल्स आसा ज्यांचे जमनी ज्यांचे जागे ह्या मायग्रंटांनी चोरला आनी फ्रॉम 1997 1998 टील डेट ते झगडात आसा. कोणाची जशी अपॉइंटमेंट मेळटली सीएमा कडेन आमी बसतले, सगळी मॅटरां घेवन सीएमा कडेन वयतले आनी ताका सांगतले की जे जे ऑफिसर हांगा इनवॉल्व आसा पयलीं म्हटल्यार तेंचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हे जे केसीस आसा जे पेंडींग आसा ते जाता तितले बेगीन काबार करून तांकां लोकांक जस्टीस दिवपाक जाय. आनी जे मायग्रंटांनी इल्लिगल थंयसर घरां बांदल्या ती डेमोलिश करून तेंचो जागो वेकंट करून तांकां जागो तेंची जमीन तांकां दिवपाक जाय. तो बाबडो रडत आसा, तो बाबडो आपल्या प्रॉपर्टीक लागून झगडात आसा. SITन फावटी मारत आसा. SITन 2022 तेंच्यांनी ऑफिशियल कंप्लेंट केल्या जाल्यार तरी पूण तांकां कित्याक एक जस्टीस मेळना. आतां ती नेक्स्ट आमची आंटी आसा, ही माय आतां आमी गेल्ले दोंगराचेर तेन्ना ती येयल्ली आमकां स्पेशल आपली प्रॉपर्टी दाखोवपाक. एकटी रावता ती, आपल्या घरान एकटी रावता आनी म्हाका दिसता भाव देराचो चेडो की कोण रावता ना गे आंटी. सो ती ते दोगूच जाणां रावता, बाबडे आपुणूच रांदता, आपुणूच जेवता आनी आयज तिचो जागो आहा पळय एकटी पयल्या तिका तिचो जागो हेंच्यान चोरलो. म्हणजे आमच्या गोंयकारांनी सिनियर सिटीजनांनी आनी आमच्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन ते नीज गोंयकार आहा पळय तेंच्यांनी गोंयान अशी एकटी रावप न्हू. तुमी आयज गोंयभर पळयता फक्त जमनीचो विशय चल्ला. सगळे हे चडशे मॅक्झिमम आमदार आहा हे सगळे लँड डिलिंगेन आहात आनी हे लँड डिलिंग आनी हे
प्रॉपर्टी ग्रॅबिंगेन आहात. हांव डायरेक्ट म्हणटा प्रॉपर्टी ग्रॅबिंगेन आहा, कित्याक ही जर प्रॉपर्टी हांगा ग्रॅब जाल्या आनी हे तेन्ना तो सांगतलो मायकलाय कडेन गेला, यग्नेलाय कडेन गेला, सगळ्यां कडेन वचून येयले ते, पूण हेंच्यांनी कोणेच काय पळोवंक ना. हो मायकल आमकां चॅलेंज करतालो, मायकलान एसेंब्ली कडेन चॅलेंज केल्लें की कोमदादान एकूय प्लॉट दाखय म्हणून चोरला म्हणून. मायकलाक आतां सर्वे नंबर दाखयता, मायकलान थंय विजीट करपाची, मायकलान थंय पळोवपाचें की त्या सर्वे नंबरान घरां येयला काय ना ती. बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करतले ह्या माविन गुदिनोच्या स्टेटमेंटाक घेवन मनोज परबान माविनाचोय फोग काडलो. पेरनाचो विशय जालो तेन्ना माविनान स्टेटमेंट केलें पंचायत मिनिस्टरान की गोंयान भरपूर घरां इल्लीगल आनी ती आतां इल्लीगल आहा ती लीगल करपाची आनी फुडें इल्लीगल जावपाक दिवपाचें ना. जाल्यार इतलीं वर्सां तुमचे कायदे कितें करताले? पंचायत राज एक्ट कितें करतालो, तुमचो कन्स्ट्रक्शन प्रोहिबिशन एक्ट कितें करतालो, तुमचो लँड रेवेन्यू कोड कितें करतालो, तुमचे बाकीची डिपार्टमेंट कितें करताली, हे सगळे जे कायदे आसा पळय पयलींच्यान आहा. सो तुमी कायदे सायडीक दवरून तुमी हांगा तुमच्या वोट बँकाक लागून तुमी जमनी हांगा लोकांक भायल्या लोकांक दितले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवार बर्वे आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. नावेली स्पोर्ट्स क्लबान माजोड्डेच्या मुसन खेळामळार जाल्ल्या प्री क्वॉर्टरांत डॉन बॉस्को ऑर्टरी फातोर्डाक 2-0 अशा गोल फरकान हारयलो. नावेली क्लबान 22वे फादर बासिलियो आंदार्दे यादस्तीक सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. पहिल्या अर्धात दोनूय पंगडांनी संघर्श केलो. नावेली स्पोर्ट्स क्लबान धमक दाखोवपाक सुरवात केली, पूण डॉन बॉस्कोच्या बचावाक तो भितर सरपाक शकलो ना. फुडें नावेलीच्या क्लिंटन नियासोन डॉन बॉस्कोच्या डिफेंडराचो बॉल उबारून किपराच्या फाटल्यान शूट मारली. त्या उपरांत थोड्याच वेळात एडन परेरान आनीक एक गोल मारून नावेलीची आघाडी 2-0 अशी घटमूट केली. नावेली SC आतां क्वॉर्टरात CSC कासावली आड खेळटली.
GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीष परब आनी सानिका नागवेकार. मॉन्सून अधिकृतपणान सोंपतकूच आमी ल्हव ल्हव शियाळ्या वातावरणात वतले. पूण निमाणे डिसेंबरांत हवामान थंड जावच्या पयलीं कांय उश्ण दीस सोंसचे पडटले, IMD म्हणटा. 5 दिसांचो अदमास बरो स्पश्ट आसा. मळब नितळ उरतले. हवामान सुके. शेनवारा उदेंते कडल्यान वारो घोळटलो. वराक सुमार 12 किलोमीटर वेगान. या दमटीच्या दिसांनी तापमान 34 ते 25 डिग्री मजगती उरतले. सकाळी धुके पडटले. प्रवास करतना प्रवाशांक कांय अडचणींक तोंड दिवचे पडूं येता. फुडले 5 दीस सुके. 21 तारखेक सकाळी दव आनी धुके. शेनवारचे तापमान 34 ते 25चे मजगती. बोट दनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट GOA365. आनी GOA365 आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक GOA365. देव बरें करूं.